गोयचो पोर्तुगीज पूर्व कदंबकालीन इतिहास आर्किओलॉजी खात्याकूच खबर ना। हे दायज नेमके खंय आनी कशें आसा ताची म्हायती ना। पोन्ने गोंय त्या व्हडल्या गोंया मजगती आशिल्ल्या ह्या अवशेशांचे इन्स्पेक्शन करून अभ्यास करपाचो खंय विचार चल्ला। आर्किओलॉजी मंत्र्याची ही जाप आमदार विष्णू आनी मडकयकाराक मानवली ना। आर्किओलॉजी खात्याक दोगांनी बरेच उजरायले। मंत्री मांद्रेकार म्हणटा असल्यो गजाली सांबाळूंक खंय खात्याकडे बजेट ना, त्यो सांबाळून दवरपाच्यो काय ना तेंय थारिल्लें ना। मंत्री त्या खातीर समिती नेमपाचे उलयता। हांवें प्रश्न विचारलेलो की पोन्ने गोंय बांयगिणी गांवशी आजोशी मंडूर नेवऱ्या भाटी ह्या वाठारांतल्या दोंगरी पठारांत कदंबकालीन वास्तू हा म्हणपाच्या खात्याक खबर आसा कितें। ताजेर अधिकारी उत्तर दितात की आमी अजून सर्वेक्षण करूं ना। आनी दुसरो विचारलो कदंबाचो राजमार्ग किंवा राजबीज जे आसा ताजे विशीं ते म्हणटा आसा, पूण आतां ताजें सर्वेक्षण फुडें करपाचो प्रस्ताव आसा। तुजो प्रश्न येयल्या नंतर आमी पर्सनली ह्या जागेचेर विजीट केलें। ह्या संदर्भात जर हें कितें करपाचें आहा जाल्यार म्हाका दिसता आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आनी ह्या डिपार्टमेंटाचें जें बजेट आसता ह्या बजेटान खूब ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाक खूब कठीण। ज्या वाठाराचो उल्लेख माननीय मंत्री महोदय करतात तो वाठारांत जमनीच्या पोना भूमिगत महाला देर आर अंडरग्राउंड पॅलेसीस बिलोंग टू कदंबा पिरियड। हेजे संदर्भात सरकार कितें करतलें हाजें उत्तर जाय आमकां। आनी इतक्यो गोष्टी ज्यो आसा ह्यो तुमकां डिपार्टमेंटाक तेजी कांयच नोंद ना। म्हणजे आशिल्लो इतिहास हो सोंपोवपाचो प्रयत्न चला काय कितें, काय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट करता कितें शेवटी। जर डिपार्टमेंटान म्हाका सांगलां हांगा आपणाक खबर ना म्हणून हांव ऑनरेबल मेंबराक दोनूय बाजूचे दोगांय मेंबराक सांगता ओल्ड गोंया त्या सायडीकसून मडकयकार आनी डोंगरी सायडीक आमचे दोगांयनी हे करची एक कमिटी आमी काडया। हांव येता आमी सगळे तेचे पूर्ण सर्वेक्षण करया। ती कमिटी बी काडटली, मिटींग जातले तोपर्यंत थंयसर कितें आसा पळय आतां एक्झिस्टन्स ते सगळे ना जातले तोपर्यंत डिपार्टमेंटाक तूं इन्स्ट्रक्शन दे ते प्रिजर्व करपाक। त्या बद्दल कांय हरकत ना। लाचखोरी आणि बेहिशेबी मालमत्ता केशीत सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकाराक म्हापशेच्या सीबीआय कोर्टान जामीन दिलो। ताका गोंया भायर वचपाक मेळचें ना। सांकवाळ पंचायत वाठारांतय तो दिसचो न्हय म्हूण कोर्टान ताका सांगला। फुडलीं 2 सप्तकां दर दिसा ताका भ्रष्टाचार विरोधी पुलिसां मुखार हजेरी लावची पडटली। एसीबीन ताचें घर आनी ऑफिसांतल्यान फायली जप्त केल्यात। लाचखोरी आनी बेहिशोबी मालमत्ता केशीत सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकाराक सीबीआय कोर्टान मंगळारा जामीन दिलो। 1 लाखाची हमी आनी त्याच रकमेच्या हमीदाराचेर ताका सोडला, मात ताका गोंया भायर वचपाक मेळचो ना। सांकवाळ पंचायत वाठारांतूय भोवंक मेळचो ना। फुडलीं 2 सप्तकां ताका एसीबींत हजेरी लावची पडटली। एसीबीन रमाकांत बोरकाराक शुक्रारा भितर उडयल्लो। He can't enter Sankwal village for a period of 2 weeks. He has to report to ACB for 2 weeks. दुसरे वटेन एसीबीन रमाकांत बोरकाराच्या घरांतल्यान आनी ऑफिसांतल्यान फायली जप्त केल्यात। ताच्या मालमत्तेची सध्या एसीबी चौकशी करता। बोरकाराक ताच्या मालमत्तेचेर स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें। ताका स्पश्टीकरण दिवंक जमलें ना जाल्यार ताचे आड बेहिशोबी मालमत्तेची केस रजिस्टर जातली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे। बुधवारा मध्यराती स्कॉटलंडाच्या ग्लासगो शारांत कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 सर्तीचे उक्तावण जातले। 2010तल्या गेम्सांत ऑस्ट्रेलिया 74 भांगरा पदकां जोडून जिखिल्ली। घरच्या मैदानार पेजाद कामगिरी करून भारताच्या खेळगड्यांनी 38 भांगरा पदकां जिखून सर्तीच्या इतिहासांत पहिल्याच फावट दुसरी सुवात जिखिल्ली। खडेगाठ इंग्लंडाक तिसरी सुवात मेळिल्ली। हे खेपे भारताच्या खेळगड्यांकडच्यान भारतीयांच्यो अपेक्षा आनीक वाडल्यात। दिल्लीत जाल्ल्या 2010 कॉमनवेल्थ गेम्साच्यो ह्यो आसात सुखद यादी। ह्या कॉमनवेल्थ गेम्साच्या फाटभुंयेर दिल्लीतल्या खेळा अधिकाऱ्यांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी खूब भ्रष्टाचार केल्लो अश्यो घडणुको जेन्ना प्रसिद्धी माध्यमांतल्यान गाजताल्यो तेन्ना भारताच्या खेळगड्यांनी मैदानार खूब कश्ट करून भांगरां जोडून देशाक गौरव जोडिल्लो। कॉमनवेल्थ गेम्साचे इतिहासांत पयलेच खेप भारतान वट्ट पदकांचो आंकडो 100 वयर व्हेल्लो। हातूंत 38 भांगरा पदकांचो आस्पाव आशिल्लो। शूटिंग आनी रेसलिंगांत भारताक सगळ्यांत चड भांगरा पदकां मेळ्ळीं। ह्या सर्तींत 71 कॉमनवेल्थ देशांनी वांटो घेतिल्लो। आतां सगळ्यांची नजर बुधवारा राती सुरू जावपी 20वे कॉमनवेल्थ गेम्साचेर उरतली।
येता त्या 11 दिसांत 17 खेळा प्रकारांत सर्ती ग्लासगो शारांत जातल्यो. गेल्ल्या गेम्सांत भारतीय खेळगड्यांनी प्रेजात प्रदर्शन केल्ल्यान आता सगळ्यांक तांचे कडल्यान पदकांची आशा वाडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.